देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मातेव ह्या दोन वसुलदाराची खबर मेळटा. दोन वसुलदार समाजाच्या नोदरे मुखार ते वायटोवे, ते पातकी, ते लोकांक पिडापीड दिवपी, ते लोकांक नाडपी, ते दुसऱ्यांक लुटून आपूण गिरेस्त जावपी. हाकाच लागून तांकां समाजान मान नासलो. लोक तांकां खेळटालो, लोक तांकां बोटां दाखयतालो. मोगाच्यानो, जेजूचे एकाच उतरान मातेवाचें काळीज मोवाळायता. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. मातेव कितें सांडून उठटा काय? तो आपलो धंदो सांडटा, तो गिरेस्तकाय सांडटा, तो वडवीक सांडटा, तो आपलें नांव सांडटा. आमकां देवाचें उतर सांगता, लेवी आसलो तो मातेव जाता. आयच्या दिसा जेजूचो ताळो आयकूंक आनी ताचे नीज पाटलादार जावंक आमी तयार जावुया. प्रार्थुया. मोगाळा जेजू, आमचें पातकी जिवीत सोडून तुजो पाटलाव करूंक आमकां कृपा आनी तुजें बळ दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, बरवाशान राव.